बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सगल्यांक तुमकां ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्ल्यांक बरो दीस आवडेता. आयज आमी सगलीं व्हडे उमेदीन आनी भावार्थान आमच्या जेजूच्या पांयां सोरशीं आमच्यो गरजो आमचे दिनवास घेवन आयल्या. आमचो देव व्हरतो देव. जेजू, उंड्याच्या रुपान तूं आमचे मोदें हाजीर आसाय. आमी तुका आमच्या काळजान येवकार दिता जेजू. तुजें आसनें भोगूंक ह्या वेळार आमकां फावो कर. आमचे मोदें येवन तूं आमचेर आशिर्वाद घाल आनी हांगा जमा जाल्ल्यांचेर तुजो दयाळ हात ओडून सगळे निराशीपणान भरलोले विचार, सगळीं जिविताक वायट करतलीं चिंतनां पयस कर आनी आमचें जिवीत उजवाडान भर. मोगाल जेजू, आमची उंचाबळ जाल्लीं काळजां शांत कर आनी तुजी दैवीक कृपा आमचेर ओतोवन तुजे कालती शीस आमी जावशे कर. ह्या वेळार आमची मान खालतिकायेन बागोवन उंड्या रुपान आसलोल्या जेजूक आमी नमस्कार करुया. गीत आमी गावुया R25 लिपून रावलोल्या देवा, पेज नंबर 188. लिपून रावलोल्या देवा, उंड्या सोर्या रुपान लिपलोल्या, तुका पोरणिपाट करता. भक्तीपणान तुका वंदिता. मोचे इनोलकी काळीज सारके कालते जाता तुज मुखार. तुजेर दोरूच घालून सगलोच विरून वेता जीव म्हजो. हांगा जोर सोदीन तुका पोळ्योन सांसपून चाकून सांपडनाय. तुजे उतर मात आयकून काळजांत म्हज्या भावार्थीर जाता. तुवें
सोत मानता सोत सोताची उतोड हाची उदीक कितेंच कोरेना. जेजू आमचो सोमी आनी धोनी, सोर्व वस्तूंचो रोचणार तो. आमी जेजूक पयलें वयलें स्थान दिलां काय, वो जेजूक आमी विसरल्या आनी फकत आडकुळींच्या वेळार आमी ताका उलो मारला काय. ह्या वेळार आमच्या अंतस्करणांत आमी नदर मारुया, आमच्यो असोक्तायो आमी वळखून घेवया आनी आमच्या दोनया देवाक त्यो उबारुया. आमचो जबाब दोर मागण्या फाटल्यान जातलो, तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां सगलीं म्हणुया. तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू, आमच्या शेजाऱ्या सोवे आमी क्रूरतायेन वागल्या, तांकां बरें उतर दिवचे सुवातेर वायट उतरांनी आमी तांची काळजां दुखयल्या. आमकां बोगोस जेजू जबाब, तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू, जायते पावटी आमच्या वावर धंद्याच्या जाग्यार फोटिंगपणां करून आमचो फायदो करूंक आमी चिंतलां आनी ह्या वरवीं दुसऱ्यांक आमी लुकसाण केलां. आमकां बोगोस जेजू जबाब, तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू, आमच्या गोऱ्याब्यांत आमी एकामेकाच्या मोगान आनी हुस्क्यान जियोंक नात, बोलतेंच जाल्यार रागान आमी जियेल्या. आमकां बोगोस जेजू जबाब, तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू, साबार पावटी आमच्या यादनिकां आनी आमच्या माद्री वयर खबरो करून तांचें नांव आमी उबयलां आनी हे वरवीं बरी देखीची क्रिस्तांवां जावंक आमी पावलीं नात. आमकां बोगोस जेजू जबाब, तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू, तरण्या रोगताच्या फोर्सार आमी तरणाटीं कशीं आमच्याच बळाचेर पातयेवन आमी आमची पावलां मारल्यांत, तुजें उतर आमी नाकारलां. आमकां बोगोस जेजू जबाब, तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू, जायते पावटी आपस्वार्थी जावन
आमी दुसऱ्यांची गरज वळखून घेवंक विसरल्या आनी फावो तो आदार जो आमच्यान दिवंक जातालो तो आमी दिवंक ना. आमकां बोगोस जेजू. जबाब: तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. मोगाल जेजू, आमचे समुदायांत आमी एकचारान जिवंक नात. गोरवान आमी जियेल्या. दुसरो बरें करता तेन्ना तांकां शाबासकी दिवंक आमी फाटीं उरल्या. आमकां बोगोस जेजू. जबाब: तुजी दयाळ दिश्ट आमचेर घाल सोम्या आनी बोगोस आमची पातकां. ह्या वेळार गीत आमी गावुया. आय 9 जेजू मोज्या तुजेर हांव पातयेतां, पेज नंबर 119. जेजू मोज्या तुजेर हांव पातयेतां, बोगसूंक मोजी ही सोगली पातकां. दुखां
सगळीं उबी रावया आनी देवाचें उतर आमी चितान आयकुया. सिराकाचें पुस्तक 40 वोळ 1 ते 15. तेन्ना एलिजा प्रवादी एक उजो कसो उठलो आनी ताचें उतर उज्याचे चुट्टी भाशेन जळटालें. ताणेंच तांचेर भूक हाडली आनी आपले हुर्बेन तांचो भस्म केलो. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें अंतराळ धांपलें आनी 3 पावटी ताणें उजो पडोसो केलो. एलिजा, तुज्या कर्तुत्वांनी तूं कितलो म्हूण मोहिमेवंत आनी बोडाय सांगूंक तुका कारण आसा तशें आनीक कोणाक आसा? बोव वर्त्या देवाच्या उतरान एक मोडें तुवें जिवोवन केलें आनी पाताळांतलें वाटायलें. राजांक तुवें निसणटणाक पावयलें आनी अधिकाऱ्यांक आपले खाटीवेले खाला आपटिले. सिनाय दोंगरार झुपाटी दिल्ली तुवें आयकली आनी होरेब पर्वतार कास्तीचें फर्मोणां सूत घेवंक तुवें राजांक मागलें आनी तुजे सुवातेर प्रवाद्यांक मागून दवरलें. उज्याच्या बोवऱ्यान आनी उज्याच्या गोड्यांनी ओडलोले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जोरान पेटचे आदींच थोंडावंक, आवय बापायचीं काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडून हाडूंक आनी जाकोबाचीं कुळां परतून स्थापूंक निसणटणाच्या बाकितांनी नेमलोलो आसा तो तूंच. तुका पळयतात तीं आनी मोगान मेल्यान तीं सुभागी, कित्याक आमकांय जिवीत मेळटलें. एलिजाक एका भोंवऱ्यान लिपयलो आनी एलिशा ताच्या गुणान बोल्लो. आख्ख्या ताच्या जिवितांत खंयच्याच राजान ताका हालोवंक जावंक ना आनी कोणाच्यानूच ताका दोमावूंक जालें ना. ताका कांयच कठीण म्हूण नासलें आनी मोरनान पर्यंत ताचे कुडीन बाकीत केलें. आपल्या जिवितांत ताणें विजमितां केलीं आनी मोरनांत ताच्यो कोरन्यो ओचोऱ्यांच्यो जाल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं बसूया. आतांच आमी आदल्या कोरारांतलें सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप आयकलां. हातूंत आमकां एलिजा प्रवाद्याची खबर मेळटा. ह्या पुस्तकांत आमकां बरोवप्यान एलिजा प्रवाद्याची तोखणाय केल्ली आमकां दिसून येता. कशे परी एलिजा प्रवादी पदवेदार आसलो हें कळोन येता. एलिजा प्रवाद्याच्या उतराक पदवी आसली आनी ह्याच उतरा वरवीं ताणें जायतीं विजमितां केलीं. हें उतर ताका भोव श्रेश्ठ देवा कडसून मेळ्ळें. देवाच्या उतराचे मोहिमेन तो भरलो आनी तरेकवार विजमितां करून ताणें देवाची पदवी दाखयली. काळजीदारपणी आनी भावार्थान ताणें देवान विचून काडलोले इस्रायल पोरजेक देवाची मोहिमा उगडापी केली हें दिसून येता. शेकी देव एलिजा प्रवादीक उज्याच्या भोंवऱ्यान आनी उज्याच्या गोड्यांनी ओडलोले गाडयेन ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हरता.
ह्या वेळार आमी ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतरांतलीं गोडितां पळोवन ताचेर आटापलोली शिकवण आमी जाणून घेवया. एलिजा प्रवाद्याचें जिवीत आनी ताच्यो कोरण्यो आमकां कितें शिकवण दिता गाय? एलिजा प्रवाद्याचें जिवीत आनी कोरण्यो आमकां भावार्थान जियोंक आपयता. ह्याच भावार्था उदेशी आमी देवाची मोहिमा आनी बेसांवां आमच्या जिवितान अनुभवूंक आमी पावतल्या. एलिजा प्रवादी सदांच देवाच्या उतराक आनी ताच्या सर्व वाटांक भावार्थान उक्तो रावलो. हेंच कितें आमी शिकूंक जाय. आमी आमच्या विभागांत बदलणेचे नमुने जावंक जाय. निकतेंच आयकल्ल्या वाचपांतल्यान आमकां देवाची मोहिमा देखूंक मेळटा. कशी परी देव एलिजा प्रवाद्याक विचून काडटा आपलें देवीक काम करूंक. एलिजा प्रवाद्या वरवीं देव आपले पोरजेक आपणाशी लागीं हाडूंक एलिजा प्रवाद्या वरवीं प्रयत्न करता. God works through ordinary people to achieve extraordinary things. ही वोळ एलिजा प्रवाद्याक लागू जाता. देवाच्या हातान सर्व संवसार आसा हें थावें जाता. एलिजा प्रवाद्यान सदांच भावार्थान देवाक परगटलो. कितल्योय आडकोळी ताचे मुखार उप्रासल्यो पूण तो हालोंक ना आनी सदांच अन्याय हाचेर निशेध मारूंक तो वावुरलो आनी सोत तें उलयलो. एलिजा प्रवादी उतरलो एक खरो प्रवादी देवाचो. देव आमकां एलिजा भाशेन काळजीदार आनी खालती जावंक उलो करता. दुसऱ्या सोवे मोग आनी मोयपास वांटूंक गरजेवंतांक आदार दिवंक देवाचें उतर आमकां हुस्कायता. एलिजा प्रवाद्याचें जिवीत आमकां दर एकल्याक एक नमुनो जावन आसा. हेच तरेकवार गूण आपणावून देवाची खरी मनशां जावंक आमी प्रयत्न करुया. ह्या वेळार गीत आमी गावया C42 उतर म्हज्या देवाचें. उतर म्हज्या देवाचें काळजान कोचून दवरता. अर्पण म्हज्या जिवाचें बापाक भक्तीन उबारता. उतर
म्हाका जागोयता लोयता अर्पण म्हज्या जिवाचे बापाक वाकाण विनोयता उतर म्हज्या देवाचे क्रिस्ती कुटुंब सोरता अर्पण म्हज्या जिवाचे इनो सोर्निती रायता उतर म्हज्या देवाचे जिवाक हाडटा सुफळाय अर्पण म्हज्या जिवाचे मनशाक जोडटा कोणवाळाय. ह्या वेळार आमची मागणी सोर्गींच्या बापाक आमी उबारुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जावं दी. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या पाप साहेबाक बिस्प साहेबाक सगल्या पाद्रींक आनी माद्रींक जेजूचे ओकोण पोडगोटणार कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या हेर लौकीक बाबा भयणांनी जेजूचो अणभवलेलो मोग आपल्या हेर सांगात्यांक वांटूंक तांकां बळ मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो सोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या गांवांत दर एका गोराब्यांत जेजू आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी सेवी चाकरीच्या मोनान आपल्या सोर भोंवतणी आसलोल्या मनशांक आदाराची ती जावंक बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. आमच्या पिडेस्त आनी हॉस्पिटलांनी दूख कोस्ट आनी पिडा सोंसतल्या बाबा भयणांनी जेजूचेर नदर घालून आपले कोस्ट देवाक भेटोवंक आनी फावो ती भलायकी तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दोन्या देवा आयक आमचो ताळो भोक्तीपणान मारता उलो. ह्या वेळार ह्या देव मंदिरांत एकठांय जाल्ल्या दर एका बाबा भयणीचेर भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण आनी सगळीं तांची चिंतनां आनी आवडे साकार कोर म्हूण
बापा लागीं मागुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. ह्या वेळार आमची काळजांतली मागणी आमी बापाक उबारुया. दोनिया देवा आयक आमचो ताळो, भोक्तीपणान मारता उलो. सोगलीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकलोले मागणे आमी उचारुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणे पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.